28 मार्चाक मुखेलमंत्र्याबरोबर 8 मंत्र्यांनी सोपूत घेतिल्लो। आयतारा ह्या सगळ्या मंत्र्यांक खाती वाटप जाली। अजून 3 मंत्री निश्चित जावपाचे आसा। कांय खाती उरल्यात जाल्यार थोडी खाती मुखेलमंत्र्या कडेन आसा। नव्यान निवडून येतले तांकां ह्या खात्यांचें वाटप जातलें। आयतारा मंत्र्यांक मंत्रीपदाचें वाटप जालें। ह्या विशीं आदेश जारी केला। नदर मारुया खंयच्या मंत्र्याक कितलीं आनी कसलीं खातीं वाट्याक आयल्यात तांचेर। मुखेलमंत्री दोतोर सावंत। गृह खातें, वित्त, दक्षता, कार्मिक आनी राजभाशा खातीं आसा। मंत्री विश्वजीत राणे। भलायकी, नगर विकास, नगर नियोजन, बायलां आनी भुरगीं विकास आनी रान खातें। मंत्री माविन गुदिनो। येरादारी, उद्योग, पंचायत आनी शिश्टाचार खातें। मंत्री रवी नाईक। शेतकी खातें, हस्तकला आनी नागरी पुरवठो खातें। मंत्री निलेश काब्राल। भौशीक बांदकाम खातें, पर्यावरण, कायदो आनी संसदीय वेव्हार खातें। मंत्री सुभाष शिरोडकर। उदका स्त्रोत, सहकार आनी प्रोवेदोरिया खातें। मंत्री रोहन खंवटे। पर्यटन, म्हायती तंत्रज्ञान, प्रिंटींग आनी स्टेशनरी खातें। मंत्री गोविंद गावडे। खेळ, कला आनी संस्कृती, RDA खातें। आनी मंत्री बाबूश मोन्सेराताक महसूल, कामगार आनी कोयरा वेवस्थापन खातें मेळ्ळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।